तुझे समोर आठवच्या उपकार दावडाला सो जिनिये अंकार कुर्पेन केलाय सत्कार पवित्राना तुझी भुरगी जाल्या पवित्रत्वाच्या देण्यान भरल्या पवित्र सभेचे सांधे जाल्या पवित्र जावच्याक तुझे लागी सरल्या सांगाता जमल्या बापा तुझे समोर आठवच्या उपकार कुर्बेन केलाय सत्कार. Missão atenção e a buriação Argamistita Astley Fernandes Miller Town. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्यानो या आयतारा येवकारिस्त मरिपास सोमयाच्या फासकांचो म्हणजे ताच्या मरणा आनी जिवंतपणाचो मिस्तेर संभ्रामता. आयची देवस्तुती आमी लग्नाभ्यासाची सोबाय ग्रेस्तकाय आनी पवित्रताय नियाळूंक आपयता. ह्या संदर्भी आमच्या कुटुंबा पासत देवाक दिनू आसतना ती भाग्यवंत कुटुंबां जावन रुपीत करूंक देवाचो आदार मागया. बोमगळ बाबा भयणीनो हे पवित्र रिती वांटून घेवच्या खातीर आमची पदकां वळखून घेवया आनी तळ काळसान आमी म्हणया हांव पदकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सर्व सांगता मनान चिंतून तोंडां उसरून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगेवन सदांच आमकां वरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करान प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्नाच्या जिविता फावो. आमेन. Sumia kakrut Krista kakrut Krista kakrut Sumia kakrut Sumia kakrut महिमा देवा उसगी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेच पोरा देवा सर्वीच्या राया सर्ववेदा देवा पापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका भागता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोम्या देवा देवाची श्रेणी संसाराची पाकळताय आमची काकूळ तू बापाच्या
उज्याक बसलाय आमची मागणी मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाची महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया सर पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा तू अगणित मावळ्याचो बाप तुजे लागीं मागचेल्यांक तांकां फावो जाल्ले प्रात चड आनी ताणें आसले प्रात चड तूं दिताय तुज्या काकुळतीन सर आमची पदकां बगोस आनी जे आमी मागोवंक फुडें सरनाव तें तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चियेता राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्पर देव म्हणालो मनशान एकसूर आसचे बरें न्हय हांव ताका पवत असली संगतीण करून दितलो आनी सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेतावन सर मनजाती आनी अंतराळाची सुकणी केली मनीस तांकां कितें नांव दिता म्हूण पळोवचे खातीर ताणें तांकां मनशा मुखार हाडली जे नांव मनशाक हर एक प्राणयाक दिलें तेंच नांव ताचें जावंक जाय आसलें मनशान सर जानवरांक अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी सर मनजातींक नांवां दिलीं पूण ताका फावत असली सांगाती मेळ्ळी ना तेन्ना सर्वेस्परा देवान मनशाक गाढ न्हिदेंत घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मासान भरली सर्वेस्परा देवान मनशा तावन काडलेले बरीची एक स्त्री आसली आनी तिका मनशा मुखार हाडली तेन्ना मनशान म्हळें शेकी ही म्हज्या हाडाचे हाड आनी म्हज्या मांसाचे मांस नांव तिचे नारी कित्याक नरात हांव तिका काडला देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडता आनी आपले बायले हेकोडता आनी ती दोगांय एकच कूड जातात देवाचे उतरये देवाचे उपकार सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्वर आमचे आशीर्वाद घालून सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्वर आमचेर आशीर्वाद घालून सुम्या बी येतात आनी ताचे वाटेन चलतात ती सुभागी तुझ्या हाताच्या कश्टांचे तुका खावंक मेळटले तूं सुखेसानी तुझे सगळे नंदन जातले सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्वर आमचेर आशीर्वाद घालून तुझ्या घरच्या भितरल्या कुडान तुझी पती फळादायक दाखवली बरी आसतली तुझी भुरगीं तुझ्या मेजा भोंवती सैतानाच्या कोमरा सारकी बसतली
आशीर्वाद हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसप. भावां भयणीनो, जेजूक थोड्या काळाक देवदूतां प्रास ल्हान केल्लो आमी पळयता. कित्याक देवाचे उदार कुशे प्रमाणे ताणें समेस्त मनशां खातीर मरण सोंसी जाय आसलें. ताणें मरण सोंसलें देखून आतां ताणें महिमेचो आनी मानाचो मुकुट जोडला तें आमी पळयता. सर्व वस्तूंचो आरंभ तारणाच्या आरंभाने अंत जावन आसलेल्या देवान जायत्या पुतांक महिमेवंत करच्याक तांच्या तारणाच्या कर्ताक जेजूक कश्टा मुखांतर पयलें संपूर्ण करी जाय आसलें. कित्याक पवित्र करतेल्याचो आनी पवित्र जाल्ल्यांचो सगळ्यांचो बाप एकलोसो. देखूनच तांकां आपले भाव म्हणूंक तो लजना. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवे रावता आनी ताचो मोगी आमचे थंय संपूर्ण जाता. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. तवळ थोडे फरिसेव जेजू सरशी येवन ताका परखुंच्या इराद्यान अशें सवाल करी लागले. एका दादल्यान आपले बायलेक सोडयेतवे. जेजू तांकां फाटीं सवाल केलें, मोयचें तुमकां कितें फरमायलां? तांणी जाप दिली, वेगळाचाराची चीट बरोवन दादल्यान बायलेक सोडयेत म्हूण मोयजेन राजा दिल्या. पूण जेजून तांकां सांगलें, तुमी असल्या संगतींनी तुमचेच खुशे म्हणले खातीर ताणें तुमकां हो कायदो बरोवन घाल्लो. तरी पूण रचनेचे सुरवेर तावंच देवान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली. ह्या कारणा पासत एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी आपले बायलेक एकवटतलो. ती दोगांय एक जातलीं. देखून ह्या फुडां ती दोगांनी बघा एकच. त्या पासत देवान सोडिलां ते मनीस मोडिना जावं. आनी ते सर घरा आसतना शिसांनी परत्यान त्याच विशयांत जेजू लागीं सवाल केलें. तांकां ताणें सांगलें, जो कोण आपले बायलेक सोडून दुसरे लागीं लग्न जाता तो आपले बायले विरोध प्रद्वारा धरता. तशेंच जी कोण आपल्या दादल्याक सोडून दुसऱ्या लागीं लग्न जाता ती प्रद्वार आदरता. आपल्या ल्हान भुरग्याचेर जेजून हात दवरचे खातीर लोकान तांकां ताचे सरशीं हाडलीं. पूण हाडलेल्यांक शिसांनी बेश्टायलें. हें पळोवन जेजू भोव चड नाखुशी जालो आनी शिसां लागीं तो म्हणलो, ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरशीन येवंक सोडा. तांकां आडयनाकात, कित्याक देवाचें राज तसल्यांचें सय. सतत हांव तुमकां सांगता, जो कोण देवाचें रास एक ल्हान भुरग्या बरें मानून घेना तांकां तांतूं रीख आसची ना. उपरांत जेजून भुरग्याक पटलून धरली आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो.
देवाचे उतर वाकणी तुका क्रिस्ता जिवन जेजू क्रिस्त थंय भोवमुगाच्या बाबानो भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो आज पवित्र सभा 7व्या आयतारची देवस्तुती आचरण करता. ह्या आचरण करच्या संदर्भी आयची देवस्तुती लग्न बेसाची म्हत्वात म्हणजे सोबाय आनी ग्रेस्तकाय आनी पवित्राय नियाळोवंक आमकां आदार जाता. अनिश्य म्हणटना म्हाका एक उगडास आयलो. एका गांवांत एक विज्ञानी आसलो आनी हो विज्ञानी एक दीस लग्न जावंक मुखार सरलो. ताच्या काजाराच्या आदल्या दिसा ताणें एक निश्चय केलो की आपल्या बायले पासत हांव पियोवणें सोडटां. तो ताजो निर्धार काजाराच्या आदल्या दिसा. लग्न जातास ताजो निश्चय ताणें आपल्या बायलेक कळीत केलो आनी कितलो वर तो संतोश जालो. अशें 5 वर्सां सोंपलीं काजार जावन. उपरांत एका सांजेच्या वेळार ती दोगांय सांगता सोंप्यार बसून आसतना तो म्हणलो, बंगारा आज म्हाका मस्त पुरो जाला, देखून इल्लें पिये म्हूण बगता. आज तुका पुरो जाला म्हूण म्हाका कळीत आसा म्हणली बायल. ती इल्लें पिवचें बरें म्हूण म्हाकाय बगता म्हणली. आज म्हाका तशें जाल्यार ती इल्ली बायल इल्ली शिकपी आसली. ताका जाप दिवन म्हणली, तुका सोरो पिवून संतोश मेळटा तर हांव तुका आडयना. तितलें म्हणली आनी ती उठून कुसना गेली. फाटीं येतास ते पळयता की तिच्या दादल्यान एक थेंबोय सोरो आपडूना. पापया बारी बरो. ती सगळी विचमीत जाली. कितें गजल, कितें जालें तिणें विचारलें. तो जाप दिवन म्हणलो, 5 वर्सां आदीं काजाराच्या आदल्या दिसा हांवें एक निश्चय केल्लो आनी तो आस हांव घट करता म्हणलो. तुजे खातीर आनी आमच्या कुटुंबा खातीर हांव म्हज्या जिवितांत सोरो बिलकूल पियेना म्हणलो. आज तांचें लग्न जावन 25 वर्सां उतरलीं. तरी पूण बोमगाळ भाव भयणीनो ताणें पियोवणें आपडलें ना. कसलो एक निर्धार, एक कसलो एक निश्चय हो. निसाय की लग्न एक निश्चय जावन आसा. लग्न एक देवाचें आपणें. आपण्या नानांतर आसा. एक काजरी एक आपणें जावन आसा. आनी लग्न जावन आसा एक शाश्वत तुटूंक नजो जाल्लो एक बांद आनी पवित्र सक्रामेंत आमकां तो बांद घट जाता. आतां सवाल आस बोमगाळ भाव भयणीनो, लग्न जिवीत म्हळ्यार कितें? लग्न जिवीत म्हळ्यार कितें? हे सवाल काली लग्न जाल्ल्या कडेन मात विचारल्या ह्या सवालाक जाप मेळत. लग्न जिवीत फकत कुडीचें आकर्शण न्ही. ते पिंतुरान तुमी पळयतात काली सोबायनी लव लव काली सोबायनी काली कुडीचें आकर्शण न्ही. बघा एकामेकाक समर्पण जावं तें सूख जावं तें दूख जावं तें इजा वा साजा अरियेका मेटांनी ह्या अल्तरी तुमी दिली ती भास एकामेका संगी रावून
मोगाच्या स्पिरितान उणेपण स्वीकार करून जिवनचें जिवीत आसा लग्ना जिवीत. धर्मगाळ भाव भयणीनो, लग्नाच्या संस्काराची थोडी लक्षणां आज हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशयतां. हेजे पयले वचपान दुसऱ्या आनी तशेंच आज शुभ वर्तेंत आमकां लग्नाचे जिविताचें एक म्हत्व कळोवंक आमकां एक अवकाश करून दिला. धर्मगाळ भाव भयणीनो, ही कल लक्षणां आमच्या थंय आसा जाय. आनी आयच्या दिसा हांव तुमच्या मुखार दवरूंक 3 लक्षणां हांव आशयतां. पयलें एकवटपण. लग्ना बेसू एक पवित्र सक्रामेंत आनी हो सक्रामेंत आपल्या दादल्या आनी स्त्रियाच्या 2 कुडी, 2 मनां, 2 काळसां घट जावन आशिल्लो बांद एकवटाचो. म्हळ्यार आमच्या चिंतनान, आमच्या कर्णेन, आमच्या उतरान, आमच्या कुडीन एक जावन जिवनचें. ताका एकवटपण आमी म्हणटा. अप्रुबाचें पिंतूर तुमी पळयतात, तीं दोगां घोव बायलां सांगातात, ताचो निच्यो तांचे उलोवणें तीं करतात. आनी कोण संदेश आमकां आज ह्या पिंतुरा मुखार बोमगाळ भाव म्हणून मेळटा म्हणलें आज काजारी जोडें चिंतूंक पळोवंक पुरो. आनी दुसरें जावन आसा बोमगाळ भाव भयणीनो विस्वासपण. आमकां विस्वास आसा, आमचेर विस्वासपण आसा की म्हणलें मात सवाल आमी आमकां विचारचें भोव गरजेचें जावन आसा. एका दादल्यान आनी स्त्रियेन अखेर पर्यंत एकामेका थंय विस्वासपणान जियेता म्हणली ती भास आल्तारी मुखार दिल्ली. बोमगाळ भाव भयणीनो, मरा पर्यंत सरा पर्यंत आमी ती भास सांबाळूंक तो विस्वासपणाचें लक्षण एका लग्ना जिवितांत आसात. आनी तिसरें, जर एकवटपण विस्वासपण आसा जाल्यार आमच्या थंय शाश्वतपण आसता लक्षण पळोवंक मेळटा. एक बोटीन जोडिल्लो लग्ना बांद मोरा पर्यंत आसता म्हूण हांवें सांगलें. ती जोड्या मदली एकली या एकलो खंयसरय आसूं, अमेरिकान जावं या आलंगारान जावं, पूण तांचो लग्ना बांद अखेर पर्यंत उरता. हाचे शुभ्यतेन सविस्तर रितीन तुमी आयकलें कितें हाची शुभर्थ आमकां सांगता गे म्हणून. ह्या लग्ना बांदांत तिसऱ्या व्यक्तीक अवकाश ना, तिसऱ्या व्यक्तीक अवकाश ना. देखून काजरी जोड्या मदें विस्वासपणाची संपूर्ण अति चड गरजेची बोमगाळ भाव भयणीनो. सबार बोटी आमी चिंता लग्ना जिवीत एक शाश्वतपणे जिविताक कित्याक म्हणलें एक सवाल तुमच्या मतीक एक उदोवंक पुरो. आमच्या समाजांत बोमगाळ भाव भयणीनो, आमी सबार एडवर्टायज आमी पळयतना ते वस्तूंक गॅरंटी आनी वॉरंटी म्हण आसता. आमी खंयची वस्तू हाडटना ताजी गॅरंटी आनी ताका वॉरंटी म्हण आसता. थोड्या 2, 3, 5 पूण ह्या लग्ना बेसाक 2, 3, 5 वर्सांची गॅरंटी न्ही. लांब अवधीक बळवत आसली ती गॅरंटी, पूण लग्नाचो बांद लायफ टायम म्हणटा. तुटूंक नासलो तो बांद शाश्वत बांद बोमगाळ भाव भयणीनो, लायफ टायम गॅरंटी आनी वॉरंटी. जे देवान जोडिलां ते मनशान मोडिनाय म्हणटा मार्काचो वंजेला 10व्या अध्याय 9 आमकां वाचूंक मेळटा. आनी ती दोगांय एकवटून एक जातलीं, आपल्या आवय बापायक सोडटलीं आनी मोगाच्याक ती एकवटतलीं. मार्काच्या 10व्या अध्यायान 7व्या वळीन आमकां आयकूंक मेळटा. आनी तशेंच ते पिंतूर आज तुमच्या मुखार आसा बोमगाळ भाव भयणीनो. जोड्यांचो जो एकवट शाश्वत जावच्या खातीर खंयच्या मनशांचे सक्तीक वो बांद मोडोवंक जायना. लग्नाचो शाश्वत बांद शाश्वतपणाची एक बसवणी करूंक सलीस पूण मेळोवन जिवंक कठीण ह्या आधुनीक काळार. धर्मगाळ भाव भयणीनो, शाश्वतपणाच्या ह्या बेसांत वेगळा सरना, कित्याक हें देवाचें येजन आमच्या मदें देव आसान केल्लें. देवानच जोड्यांक विणचें. सैरीकेचो मालो आसूंक पुरो. कातरांत देव एक निर्मणे परमणे एक लग्न जाता. देखून सांव पावलू लग्ना विशयान शिकोवन दितना म्हणटा बोमगाळ भाव भयणीनो,
क्रिस्त आनी पवित्र सभेच्या मोगा बरी एक पती पत्नीचो मोग जायते म्हूण शिकयता. एफेसकारांक बरयल्ल्या 5व्या अध्यायान 25 वळीन आमकां वाचूंक मेळटा. तर मोगाळ भाव भयणीनो, जशें क्रिस्तान पवित्र सभेचो इतलोय मोग केलो की ताणें आपलो जीवच पवित्र सभे खातीर दिलो या भेटयलो. एफेसकारांक 5व्या अध्यायान 25 वळीन आमकां वाचूंक मेळटा. तर मोगाळ भाव भयणीनो, तशें पतीन आनी पत्नी एकामेकाचो मोग करन तांचो संबंद वाडोवंक एकामेका खातीर समर्पण करूंक सान पावलो ह्या उतरांनी आमकां उलो दिता. तर ताजी उतरां आमकां निजायकी जिणये मार्गदर्शन जावन आसात. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी मॅथ्स शिकता. मॅथ्स शिकतना थोडीं सुत्रां आसात. ती सुत्रां आसल्या मात तें मॅथ्स कंप्लीट जावंक शकता. तशेंच लग्न जिविताक थोडीं सुत्रां आसात. आनी पयलें जावन आसा मोगाळ भाव भयणीनो, लग्न जिविताचें सूत्र एक मागणें. काजारी जोड्यांनी सांगता मागचें अती चड गरजेचें जावन आसा. मागणें करता हांव, कसलोच दुबाव म्हाका ना. तर मोगाळ भाव भयणीनो, सांगता येवन आपल्या लग्ना बेशें एकवट जाल्ल्यांनी सांगता, कुटुंबां सांगता मागतात देवाचो आदार सोदूंक, जिणेचे पंथावान पयस करूंक, फूड करूंक तांकां सगत मेळटा. तर मोगाळ भाव भयणीनो, मागणें जावन आसा एक सूत्र लग्न जिविताक लाभतलें. लग्न जिवितांत आमी बिझिया म्हणूंक जायना. वेळ महत्व जावन आसा. द टायम एकामेका खातीर वेळ दिवचो आनी एकामेकाची भग्नां वांटून घेवचें चड गरजेचें जावन आसा. तळेपटी आमी आमसोराक हजर जाता आनी ताच्या उपरांत आमकां वेळ ना. कित्याक आमी बिजी 24 hours into 7 बिजी. कुटुंबा खातीर आमकां टायम आसना. आपल्या भुरग्या बाळांक पळोवंक आमकां टायम आसना. कित्याक आमी बिजी जावन आसा ह्या संवसारांत. आनी तिसरें, दादल्या बायलेची चाल चमकोन मोगाळ भाव भयणीनो एक सूत्र जावन आसता. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, पापा फ्रांसीस म्हणटा, उगडा आसतवर मोगाळ भाव भयणीनो तुजी उतरां गूण करूंक सकत आसा आनी तशेंच काळजां मोडूंक ही सकतात. आमी उतरां उलयलीं आमकां थोडे दुखतात. तुमी कोणें एवढी मारल्यार एक 2-3 दिसांनी तें दूख वेता. मुलां पसून तें मजा वता. कोणी तुमी एक उतर उलयलें जाल्यार मरत पर्यंत उडास येता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, उतराक मोल आसा म्हूण आमकां खंडीत समजता. तर आमची उतरां कसली आमच्या जिवितांत म्हणलें आमी वाजपी सवाल आज आमकां विचारूंक जाय. काळजां मोडच्या तसलें जिवीत आमी सत्ता उतरांनी देखून काजारी जिवितांत 3 शब्दाची मोगाळ भाव भयणीनो आमकां गरज आसा. आमच्या समाजान आमी जियेत आसतना, आमच्या कुटुंबान आमी जियेत आसतना कितेंय चूक जावं, प्लीज कितेंय बरेंपण जालें म्हज्या जिवितान जावंक बरें कुटुंबान सेसंबारा पिरगजीन देव बरें करूं. काली आमच्या आपेल्याक न्ही, बगार आमच्या देवाक, आमच्या सोम्याक. आनी अशें जर म्हजे तो कितें चूक जाली आमी सांगचें चूक जाली म्हाका बक्षी. ह्या परबायची उतरां मोगाळ भाव भयणीनो आमचें जिवीत परिवर्तन करूंक शकता. काजारी जिवीत मोगाळ भाव भयणीनो कटपार बांदिल्ल्या फावंडेशना बरी जाय, घरा बरी जाय, हे शाश्वत उरत जाय. काजार जाल्ल्यांनी, काजार जाताल्यांनी काजार जिवीत पवित्रपणाचें पुस्तकाचें शिकवणेर बांदून हाडूंक आयला. तेका न्हू कशें एक घर बांदता आसतना मोगाळ भाव आमच्या शाश्वतपणाचे उरच्या खातीर आमी आमची मस्त मिनत चिंता आमच्या लागीं आसचें संपून बोलो. तो वेळ, तो दुडू, तो मिनत, मायेत, सायत, सांगता घालून आमी एक घर बांदपाक उरता. तेच परी एक कुटुंब बांदता आसतना मोगाळ भयणीनो आमी कितली जागृताय जायनाका. देखून आधुनीक काळार आमी काजार कटपाचेर बुन्याद घाल्ल्या बरी फुल्ल्या बरी जाय. मोगाळ जेजू आमच्या सांगता आसता. काजारी बेस सगळ्या मनशा कुळा खातीर दिल्लें एक आपुरबायेचें थेणें जावन आसा. आज काजार जाल्ल्या त्या छोड्यांनी आपुरबायांच्या हरगां आनी ओगला पाठोवंक, दिनवासी पाठोवंक ह्या मिसाच्या बलिदान आमी हांगासर आसा. मोगाळ भाव भयणीनो, लग्नाचें श्रेश्ठत समजूंक आमकां देवान दिवचें आपुरबायेची देणें जावन आसा. एक काजारी चोडांनी ताका मानतात आसली एक भाग्यवान जिणी जियोंक, पवित्रपणाची जिणी जियोंक तांकां जाय आसता तो आदार आमी मागा जाय पडटा. आमी थोडे फडें चुकी करता. आमी एकली मनशां सैमान जियोन आयिल्लीं जावन आसा.
तर आमचे कुटुंबांचे आम्ही काजरतले जिवीत आयच्या या शुभर्तीने आमी आयकल्या बोमगाळा पडणं आमचे कुटुंब मोडायचं जाल्यार आयच्या शुभर्तीचो अक्रेज जावन आसा भुरग्यां विशयान तुमी आयकलें. ल्हान भुरग्यांक म्हजे थंय येवं सोडा म्हणटा मार्काच्या 2:14 सम्यान म्हणली उतरां. तर मगाळ भाव भयणीनो, देवान दिवचें आपुरबायचें तेणें भुरग्यांचें तेणें काजारी जोड्यांक. तर भुरग्यांचो मोग अरयेंतल्यांक आसा जंय प्रत्येक जावन काजारी जोड्यांनी काली जोड्यां खातीर पॅरंटहूड म्हणटा ताका अर्थ ना. भुरग्यांच्या जल्मांत लग्न संस्काराचो शेवट पंथाक पावयता. काजारी जोड्याचो एकमेकाचो मोग भुरग्यांची वाडावळीक भोव गरजेचो जावन आसा. घरांत पिवणे वरवीं आनी इतर लग्न संबंद झगडे जाल्यार त्या भुरग्यांची वाडावळीक बाधक जाता. अपुरबायच्या एका भुरग्यान आयच्या या जीवन ज्योती कॅम्पांत एक सवाल केलें. 100 आनी 150 भुरगीं थंय आसलीं. 100 तांची पॅरंट्स मुखार आसलीं. एकलो भुरगो उठलो आनी म्हणालो, मॅडम, जर म्हज्या घरा म्हज्या पप्पा आनी मम्मीन सोरो पियेतीत जाल्यार म्हाका कितें शिकयतीत की म्हणालो. तर मगाळ भाव भयणीनो, आमाल पियेणा विशयान तें सवाल ह्या भुरग्यान 10वे क्लासींत विचारलें. तर आमकांच वर्णन पळय जाय पडटा. ल्हान संगतींक त्या भुरग्यांक आमी कशें विधी जावन आसता, आमी भुरग्यांचो मोग कितें करता. काजारी जिवीत एक आपुरबायचें कुटुंब बांदूंक देवानच आपोवणें दिल्लें जावन आसा. आनी भुरग्यांच्या वाड्यावळीक म्हजो पात्र कितें म्हणल्यार आमी आमकां समज जाय मगाळ भाव भयणीनो. जेजून भुरग्यांक पटलून धरलीं, ताणें मोगान आरयलीं, आपले हात उखलून तांकां आशिर्वाद दिलो. पळय मगाळ भाव भयणीनो, आज आमच्या कुटुंबांत आमची भुरगीं रोडून येतात, संतोश येतात, तांकां आमी कितल्या मापान स्वागत करता म्हणलें सवाल आज अरयेक्या काजारी जोड्यांनी विसरची भोव गरजेचें जावन आसा. आनी येवक्रिस्त एक मोगाचो गुर्त जावन आसा. आमच्या मोगान जेजून येवक्रिस्त घडलो. आमच्या सांगाता आपलें बिडार ताणें केलें. सर मोग ताजे तावन येता आनी पवित्र सभेचो आपलो पत्नीचो ताणें मोग केलो. आपल्या जिवाचें बलिदानच ताणें भेटयलें आमच्या सडवणे पासत बोमगाळ भाव भयणीनो. आनी तें बलिदान आतां थोड्याच वेळान ह्या येवक्रिस्त मारिपात उंड्या वायना रुपार आमी भेटयता. ताज्या मोगांत वांटली जावंक, ताजो मोग हेरांक दिवंक आनी जेजून आपणाक मडल्ल्या बरी आमी आमकांच लग्न जिवितांत कुटुंबांत एकामेकांक मडून पेल्यांची सेवा करूंक तो आज आयच्या दिवचुतेंत आमकां आपयता. आमी तयार आसांगी म्हणलें सवाल आज आमकां विसरचें भोव गरजेचें जावन आसा. तर मगाळ भाव भयणीनो, अरयेकी लग्न जिवीत जिविल्लीं अरयेकलीं आमच्या पिरगजीन आमच्या देशांत आसलीं सर्वां पासून आज आमी जाल्यार बघया ताजें काजारी जिवीत संतोशाचें फुलां बरी जावं दी. आनी कशें सोबाय ग्रेस्तकाय आनी पवित्राय नितळूंक आज आमकां संदेश मेळटा की तशेंच आमचें कुटुंब संतोशान मोगान वाडोवंक सायतली कृपा ह्या सम्याती आमी चोवन घेवया. तो समी जेजू क्रिस्त आमच्या लग्न जिवितांत सदांच आमचे थंय रावूं दी, आमकां एकवटूं दी, मोगान आनी बांद आसलो मोगाचो बांद तीर करून म्हणून आमी मागया. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. सर्वोदरा बाप तो सर्वांनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूचो रचणार आनी एका सुन्या जेजू क्रिस्तांत सतनाता देवाचो एकलोच पूत तो सर्वाला आदी बापा तावन सल्माला देवा तावन दीव उजवाडा तावन उजवाड करे जेवा तावन उपसलो करो दीव तो देवा तावन सल्माला ताका रोसूंक ना बापाच्या सैमाचो ताजे वरवीं सर्व वस्तू केल्या आमा मनशा पासो आनी आमच्या सडवणे पासो सर्गांत तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरयेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासो पोंस ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निकेलो पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसरे दिसा तो पुन्हा जिवंत जालो सर्गांत चडलो आनी बापाच्या उजव्यार बसला जिव्याची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतालो
आनी तेजे शेवट आसूं आनी पवित्र आत्म्याक सुत म्हणटा ईश्वराने जीव दिता तो बापा आनी पुताक हांव लिप्स जाला बापा आनी पुताक बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदता वरवीं स्थापल्ल्या देवसभेक सत्ता पदकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्याच्या पुनर्जीवनपणा आनी ससणाच्या जिवितां विस्वासून रावता आमेन. देवान मनशाक रचतना दादलो आनी स्त्री करून ताका रचली. ताचे एक वचन मनशा संतत संवसारांत आयली. क्रिस्तान दादल्या आनी बायलाचो एक वचू एका पवित्र संस्काराक जावन संवसाराक दिलो तर हो संस्कार घडल्या ताचे घडणाराक आतां आमची सर मागणी पावडतान समर्पया. तुमचे सावधान आसा. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गीच्या बापा पवित्र सभेच्या वडिलांनी लग्न संस्काराचे पवित्रपण उखलून धरून आपल्या क्रिस्ती शिकवणे वरवीं समेस्त क्रिस्तांवांनी भगेवन कुटुंब जिणी जियोंक प्रेरीत करी शंकर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त राष्ट्रीय फुडाऱ्यांनी कुटुंब समाजाचो मुळावो कण म्हूण मानून कुटुंबा जिवीत सुपळ करचे उद्देशी जोगती योजना मांडून हाडूंक तांकां जाणवाय दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगजीच्या सर संध्यांनी एकामेका मोग हुस्को आनी गौरव दाखोवन सुदारसून आपली कुटुंबां भगेवंत कुटुंबां करूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. लग्न जिणेक तयार जातल्यांनी त्या बेसाचें पवित्रपण आनी जबाबदारी विशीं जोगती जणवाय आनी तरबेती जण आपले मेट काडूंक कुमक कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तुटलेल्या लग्नान आनी फुटलेल्या कुटुंबान कश्टतल्यांनी निराशी जायनासता जोगत्या समालोचनाद्वारे परिहार जावन आपली जिणी परत बांदूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्लेल्या आमी सोमेस्तांनी खरे येवकरिस्तीक कुटुंब बांदून हाडूंक आनी तुज्या पुताक साक्ष जावन जियोंक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमकां कुटुंबांत जिवीत दिल्ल्याक तुका आमी दिनवासता. आमच्या कुटुंबांत दादल्या स्त्रियेन आपली बसावणी सस्वीत पाळूंक आनी अशें आमची कुटुंबां नजरेंतल्या बगेवन कुटुंबा सारकीं जावन जियोंक तूं आमकां फावो कर. हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. आयल्या काणिको तुझ्या पायांत मानून दयेन घेत्यो बापा आमच्या मोगळा घेऊन आयल्या काणिको तुझ्या पायांत मानून दयेन घेत्यो बापा आमच्या मोगळा सर्वेस्परा देवा सृष्टीच्या रचणारा समर्पिता तुका पुनो भगवाचो मोच्या वावरांत केलो तुवें तो दिलो कर तो हुंडो आमकां
तुझ्या पायांत आनंद घेतो बापा आमच्या मोगरा सर्वेश्वरा देवा सृष्टीच्या रचणारा समर्पिता तुका वायको दाखांचो म्हज्या वावरांत केल्लो दाखवालीन दिल्लो गुर्तो मोगाचो आत्मिकतान भागोवचो. म्हज्या भाऊ भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व देवा पामान तसलें जावन मागत. आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा तुवें स्थापन आमकां बेठोवंक परमयल्लोय तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुज्या सेवेक ह्या सडवणाची पवित्रीत संभ्रमून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तुजे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमची सभे आसो आमची काळजां उबारुया आमी केली सर्वेस्परा ते उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सजनाच्या देवा सर कळ्यांनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्म दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टां मरणा वरवीं सोडिल्लीं आमकां पातकांतलीं आपल्या पुनाचेवणपणां शिकलें आमा सोमेस्तां जिवी सजनाचें आपल्या महिमे व सर्गा प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सर्गेची देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्त संगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी एका ताका जय सर्गी तुका जय जय सर्गी तुका जय जय. बापा करस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा कित्याक तुजे तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन सजीव आनी पवित्रपण उपजता. उदें दितावन असते ते पर्यंत तुका एक निर्मळी पेटोवन करच्या एक आसापत जातूं जमत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी मागणी करता तुका पेटोवनशाक आमी आडल्यान थी देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताजी आज्ञा पळोवन आमी संस्कार समरमता. तो परतीन सल्ल्या त्या राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें
हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. त्याच परी जेवण जातच ताणें खास घेतली. तुका नव्या दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सश्णी खरारचें रगत पतकांचें बक्षण मेळच्या तुमचे पासून आनी समेस्त मनशा पासून तें वचलें. हे म्हज्या उगडासा खराच. भावार्थाचो गोड आमी परगट्या. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, आमच्या सडवणे पासून तुज्या पुतान सुसुल्ल्या कश्टा मरणासो, ताज्या आनंद बरीत पुना जिवंतपणासो आनी सर्गा चडणेचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताजी वाट पळोवन आसा. देखून उपकारी काळसान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलये आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगा झडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पस्ताय तांकां त्याच पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कूड एक आत्मो जावन निर्मी. तुका भेटयलें सस्नीक दान तूं करूं आमकां फावो. आनी अशें देवाच्या माये भगिवंत आमकार मरयेच्या तुज्या भगिवंत धर्मुतांच्या आनी वैभवी रक्षसांच्या आनी समेत भक्तां सांगता तुवें वेंचून काडल्याच्या दायसान आमकां वांटो मेळो. ताजे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विस्वास दवरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तुजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण पावो म्हूण आमी मागता. तुवें सक्रा फ्रांसीस आमच्या भगीन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा सांगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्यांनी मनियरां बराबर तुज्या पुतान तुका सोडून घेतिल्ल्या सगळ्या परजे संगती ह्या संवसारांत वाटसुरू तुज्या पवित्र सभेक पावडतान आनी प्रितीभंगान थीर कर. तुजे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. खणवळ्या बापा, संवसारांत शेंपडल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तूं एकठांय आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणी आनी तुज्या इश्टगात ह्या संवसारांत अंतरल्या समेस्तां मायपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सष्णा दाजूशेंतल्यान आमकां भरोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताजे वरवीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूत पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. बोमगाळ भाव भयणीनो, आमच्या सोडून आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना तिरगेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी
आनी आमची चुकी बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्कय आमकां दी. सर्गीची बाग आनी आमच्या सर्वंदराचे जो क्रिस्ताचें येणें बरोवशा अत्रेक दिल्या आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतलें सटय आनी सर आकांतांतलीं वाटय. कित्याक पदव्यांनी महिमा तुजी ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतामळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतींचे दिश्ट घाल. तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती देणे एकवटां सांबाळ. तूं चियेता वर चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची सेळी संसाराची पाप काडटा ती सेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. तुजे भितर येवचे म्हाका फवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ शांतीचा गोरा आमच्या दयान चढवून दारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभयची विचिता तारा. मोगाळ शांतीचा गोरा आमच्या दयान चढवून दारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभयची विचिता तारा. कितली मोबाळ काकूत तुजी अशी दयाळाय सर्गीची. दैवी काळांका दोस करची पवित्र जीण आमची. मोगाळ शांतीचा गोरा आमच्या दयान चढवून दारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभयची विचिता तारा. आमच्या काळजांनी करविरा सांगात आमच्या पैना. स्पिरितान आमकां भर दयेन सरकार. प्रार्थुया. सत्पदवेदांत देव आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दोसक्यान बरोवं आनी आमच्या क्रिस्ती जिविता घटणी बळादीक जावं. आमची काण आनी जेवण कशें जिवान जेजूक घेवन जेजू सारकी आमी जावंक फावो असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावन दिवन मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सत्पदवेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. नमो मोरये मोगाळ
आमचे शिकाये मान तुका ओगळा तुका हरसू गायता तुका माय सर्वाची माय मोगाळ भुरग्यांची आय तू मागणी आमची तुझी माय आम्हा सर्वांची माय मोगाळ भुरग्यांची आय तू मागणी आमची दीत ताका कोटीची नमो आमची शिकाये मान तुका ओगळा तुका हसून गायता तुका मुखार पुत्रा सोवे आमकां आशीर्वाद दिवा आमकां भगवंती रोजरी माये आम्हा बसोन विनंती कर भगवंताचे गुरुवेन आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन मोगाचनो रोजार मायेची फिरगस तशेंच बाळू जेजूचे पुनशेत अलंकार फादर मेलविना तावन तुमकां प्रणाम अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगजेंत आसचें बाळू जेजूचें पुनशेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें ह्या पुनशेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडटात जायत्यो भक्तीक ह्या पुनतळाक हांगासर येता बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता ह्या संदर्भार हांगासर हर एका शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें रादान 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें भलायकेची सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुणतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुणतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुणतळाक येया भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा ह्या पुणतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता कंडे जावन उदार मनान कुमक करूं की आमी तुमकां आपोवणें दिता तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर काणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत तुमकां सर्वांक स्वागत.